नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मोपा विमानतळा खातीर संपादीत केल्ल्या जमीन विस्थापितांक अजून पयशे मेळूंक ना ते विशीं विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या वरांत आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या जमीनधारकां लागीं कागदपत्रां आशिल्लीं तांकां लुकसाण भरपाय दिल्या अशें स्पश्ट केलें. विमानतळा लागसार झाडां लावपाची प्रक्रिया लेगीत सुरू केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालचो ताका मेळटले. लँड लुजर सर्टिफिकेट तेंच्यांनी एप्लाय करचें आमी दिवपाक सुरवात केल्या. तांच्यांनी सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय करचें, ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट जाका दिवपाक जाय, जाका आमी क्लेम दिलो, म्हणजे पयशे जेणे आपले घेतले ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. अकॉर्डिंग टू द EC तेणी जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलप करपाक जाय त्या अनुसार तांच्यांनी अजून तो करूंक ना. तो कळयला तांच्यांनी, तो आमी ताका ज्यो ग्रीन स्पिसीस विच इज स्टेटींतलो स्पिसीस आसा त्या प्रमाणे लावपाक जाय, तो आमी तांकां करपाक लायतले. अंदू राज्यांत चड प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान शेतकारांचे व्हड्या प्रमाणात लुकसाण जालां. लुकसाणग्रस्तांक बेगीनूच आर्थीक मजत दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य विधानसभेत एका निवेदना वरवीं दिली. मजगतीं गरीब शेतकारांक मजत दिवपा खातीर विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी लेगीत मुखार येवंक जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. शून्य वरांत हे विशीं निलेश काब्राल, दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांणी सभाघराचें लक्ष वेधिल्लें. आमी सरकारान जे लुकसाण जालां गोंयांक, जे गरीब लोकांचे चड लुकसाण जालां, शेतीचे जावं कोणाचे माड पडल्या, कोणाचे हें पडला, कुळागरांनी ह्या माडी सुपारीची झाडां पडल्या म्हणजे माडयो, तांकां सगळ्या तरेचे आमी लोकांनी घेतले. कोणाची घरां मोडल्या, आडे मोडल्या, कोणाची वणटी मोडल्या. आमचो सीएमान सुरवात केली दिवपाक, वेळ काडूं ना, चॅक दिवपाक लागले. म्हणजे गव्हर्मेंट जे गरीब लोकांचे आसा, म्हणजे गरीब लोकां लागून आमी जे आसा ते आमी करुया. तुमी सगळे आसा हांव म्हणना ना दिवय रे, सगळे दिवय रे, रोखडे मेळटले, सगळ्यांक मेळुया, करुया. फाटल्या वर्साचे आनी ह्या वर्सा दिवया. पूण आमी सगळे एकठांय हे गरीब लोकांचे पळोवया, कितें लुकसाण जालां, कितें कोणाक लुकसाण जालां तें सगळें पळोवया. पावस चड पडिल्ल्यान काकडी, भाजयो ह्या सारक्यो वस्तू रस्त्या कुशीक घेवन बसपी उत्पादक शेतकारांक मुखेलमंत्री मजत निधींतल्यान चवथी पयली आर्थीक मजत दितले अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शेतकारां प्रती सरकाराक सहानुभूती आसा. 15 ते 20 वर्सां सावन खाजगी वा कम्युनिटीजात जमनीत भाजी आनी जायां सारकी उत्पादन घेवन ती जगयतात, तांकां सरकार सैमीक संकश्टा वेळार मजत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. हांव डायरेक्टली रिगार्डींग हे तवश्यो पिपऱ्यो आनी पावसान जितके करता त्याच विशयाचेर डायरेक्ट येता. कारण तुमी सगळ्यांनी सांगलें की तांकां जमीन तेंची नासता. चडशी जमीन ही एकदां कोमुनादीची आसा. थोड्योश्यो जमनी भाटकाराच्यो आसता, ते करून खातात, हाज्या खातीर आसा. आनी म्हणून ते अशा पद्दतीन लॉस जाले, पावस पडोंक ना जाल्यार आनी पावस पडलो म्हणून जाल्यारूय ते कॉम्पेन्सेशनाक डायरेक्टली क्लेम करपाक इलिजिबल जायना. कारण तेंच्या कडेन कृशी कार्ड ना, जमीन तेंची ना, कांयच ना तेंच्या कडेन. हांव ZDOक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या ZDOनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही, एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट, ते आपोल हाडून रोड सायडीक विकता ते न्हू. हांव परत एकदां सांगता, आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तेंची नांवां सयत घेवचे. आनी आतां लॉस तेंचे व्हेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा. कोणाचे कितले एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव CM रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां, बट हे व्हेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो.
नवी दिल्लीत 2 दीस चल्ल्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजप शासित राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यां वांगडा चर्चा करून सरकाराच्यो येवजण्यो समाजातल्या निमण्या पावण्यामेरेन पावोवपा संदर्भात विचार विनिमय केलो। दरेक राज्याच्या कारभारात आनीक सुदारणा करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी सुचोवण्यो केल्यो। कल्याणकारी येवजण्यो चड प्रभावीपणान चालीक लावच्यो हाचेर तांणी भर दिलो। ह्या बसकेक भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वडील फुडारी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच घर मंत्री अमित शाह हेवूय हाजीर आशिल्ले। बसकेची माहिती भाजपाचे वडील फुडारी विनय सहस्त्रबुद्धे हांणी दिली। इसके बारे में भी सभी से आह्वान किया, आग्रह किया। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसमें राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ राज्यों ने अपने द्वारा किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का विवरण भी बैठक के सम्मुख रखा। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा के लिए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण भी किया। संसदेत आज दिल्ली कोचिंग सेंटरान जाल्ल्या अपघातांत 3 भुरग्यांक मरण आयिल्ल्याचो मुद्दो भयंकर गाजलो। 26 जुलै दिसा दिल्लीच्या करोलबाग वाठारांत IAS परीक्षे खातीर कोचिंग घेवपी 3 विद्यार्थ्यांक इमारतीच्या बेजमेंटांत सुरू आशिल्ल्या वर्गांत उदक तुमिल्ल्यान मरण आयिल्लें। पूण ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर दिल्ली सरकारान कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ली। आज राज्यसभेत ह्या अपघाताचेर दुख उक्तायतना सभाघराचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी प्रायव्हेट कोचिंग हो फक्त एक व्यवसाय जावन पडला अशी टिका केली। तशेंच नेम 176 अंतर्गत राज्यसभेत ह्या विशयाचेर अल्पकालीक चर्चेक मंजुरी दिली। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या खेळगड्यांक लोकांनी #Cheer for भारत हो हॅशटॅग वापरून खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिवचे अशें आवाहन केंद्रीय खेळ मंत्री मनसुख मांडविया हांणी केलां। ऑलिंपिक सर्तींत मनु भाकर ह्या नेमबाजपटू भारतीय खेळगड्यांक पयलें पदक मेळोवन भारताचें नांव उज्वल केलां आनी तिचें हें यश खासा करून बायलां खेळाडू खातीर प्रेरणादायी आसा अशें मंत्री मांडविया हांणी म्हळां। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग, भारतीय लोग, चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं। और हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं। आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में, और आपकी आने वाली 2 इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रही है, उसमें मिक्स एयर पिस्टल में आप सर्वजोत के साथ खेलेगी, और तीसरी आपकी इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल में। दोनों इवेंट में आपकी सफलता के लिए हम शुभेच्छा देते हैं। श्रीलंकेच्या पल्लेकेल्ले स्टेडियमाचेर काल राती जाल्ल्या भारत आणि श्रीलंका पंगडा मदीं जाल्ल्या T20 क्रिकेट माळेंतल्या दुसऱ्या सामन्यांत भारतान श्रीलंका पंगडाचो 7 गडी राखून पराभव केलो। ह्या जैताक लागून भारताक ह्या माळेंत 2-0 अशी आघाडी घेतल्या। कुरुबावलो जिखून भारतान पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। श्रीलंकेन 9 गडे वगडावन भारता मुखार 162 धांवड्याची मोख दवरली। भारतीय पंगडान तांकां जाप दितना 6 षटकांत 3 बॉलांत 3 गडे वगडावन ही मोख साध्य केली। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।